1990 जेन्ना पयली कार सेवेक सगळे लोक भायर सरले आणि आमी काही जण शिरगांवचे आणि बाकी आजूबाजूच्या गांवांच्या लोकांक तयार करून कार सेवक तयार करून आमी अयोध्येक जेन्ना वचपाक लागले तेन्ना ठिकठिकाणी सगळ्यांक आडयले। तशेंच आमच्या ग्रुपाक झाशी हांगासर आडयले आणि आमकां अटक म्हणून हजारांनी कार सेवक खंयच्या तुरुंगान दवरतले। आमकां तुरुंग म्हणून एका शाळेच्या वर्गांनी शाळेच्या पूर्ण कॅम्पसान व्हरून दवरले आणि तितून गोंयचे आणि अनेक ठिकाणचे लोक येयल्ले कार सेवक म्हणून। त्यांच्या बरोबर वार्तालाप भाशणां राष्ट्रभक्ती गितां अशा अत्यंत बऱ्या माहोलान आमी थंयसर पावले। थंय आमकां आमची सेवा करपाक हांगासर थंयसरले आमदार सुद्दां हिरिरीन भाग घेताले। तांच्या बरोबर आमकां उलोवपाक मेळ्ळें, चर्चा करपाक मेळ्ळें। कांय जाण थंय अयोध्येन पावले, कांय जाणांक जे मदीं मदीं आडयले थंयसून ते सुटका करून अयोध्येन पावले, पण आमकां आमच्या ग्रुपाक झाशीसूनच परतून येवचें पडलें। 6 डिसेंबराचो 92वाचो जो कार्यक्रम परत येयलो तेद्या वेळार आमी परत मोठे संख्येन गेले। गोंयसून सुमार 1200 कार सेवक आणि एकाच ट्रेनीन सगळ्या त्या वातावरणान आमी वयताले आणि ह्या तुकडेच्या भितून मेन गोंयची तुकडी जी आसा पळय ताचे काही भाग केले। 10-12 कार्यकर्त्यांचे एक ग्रूप आणि त्या ग्रुपाचो एक प्रमुख असो आसतालो। सुदैवान 10-12 जाणांच्या ग्रुपाचो एक प्रमुख हांव आसलो। अशा भयभीत वातावरणान सगळ्या लोकांनी धरलें की हे वयता पळय हेंचें कितें जातलें कोण जाणा। अशा वातावरणान एखाद्या गटाची जबाबदारी ही म्हाका मेळ्ळ्या उपरांत खरें म्हणशां जाल्यार हांव अदीक सक्रीय अदीक हें जालें आनी अयोध्येन आमी कांय दिसां पयलीं पावले। थंयसर मोठे तंबू लागलेले आमच्या गोंयच्या हितून सांगपाचें म्हणल्यार ते व्हडले पंडाल आसले। 6 डिसेंबराच्या आदले रातीक जी बैठक जाली त्या बैठकीन वेगवेगळ्या जाणांक वेगवेगळ्यो सूचना तशा पद्दतीची म्हाका एक सूचना अशी आयली जेंच्यांनी तृतीय वर्ष संघाचे आणि द्वितीय वर्ष शिक्षित अशा सगळ्या स्वयंसेवक जे आसा पळय तांकां एकठांय आपयले आणि आमकां सांगलें गेलें तितून हांव आसलो। हांव संघदृश्ट्या द्वितीय वर्ष शिक्षित आणि आमकां सांगलें दुसरे दिसा जी कार सेवा जातली त्या कार सेवेक संरक्षणाचें काम जबाबदारी आसा पळय ती तुजेर आसा। आमी दुसरे दीस सकाळीं उठले, हांवें संघाची हाफ पॅन्ट घेतली आणि दंड घेतलो आणि ज्या जाग्यार संरक्षणाची वेवस्था आसली अशा जाग्यार पावलो। त्या संरक्षणाच्या वेवस्थे भितून पयलीं म्हळ्यार जो बाबरी ढाचो जाका म्हणटाले खरें म्हणजे राम मंदीर तें भितून रामललाची मुर्ती आनी तेजें नित्य पुजन जातालें। फक्त ताका जो वयलो जो डोम आसलो ताज्या 2-3 डोम आसले ताज्या खातीर ताका बाबरी मस्जिद अशें नांव दिलें वतालें, खरें म्हणजे मंदीर। आनी ताच्या पयले 3 कड्यो ज्यो घातलेल्यो रावंड त्या पयल्या 3 कड्या भितून म्हाजी एक नियुक्ती थंयसर आसली। म्हणजे अशा ह्या ऐतिहासीक क्षणाच्या वेळार सगळ्यान फुडें आसा हे आतां लक्षान येयलें म्हाका की केदी गौरवाची बाब आसली त्या वेळार। थंयसर भाशणां जातालीं, पद्यां जातालीं आणि राष्ट्रीय नेते जोशपूर्ण भाशणां करताले। एट द सेम टायम रक्षणाची जबाबदारी आसल्या कारणान आमी सगळ्याक शादूर आसले खंय कितें हें जावपाक जायना म्हणून। सडनली थंयसर घोशणा तयार जाल्यो आणि त्या घोशणा दिता आसतना कार सेवकांचे जथ्थेचे जथ्थे थंयसर त्या ढाच्याच्या भितून ते सगळी कुंपणां बी पाडून हातांनी नागचेनी अशें ते सगळे उरबडले आणि पळयता 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 कार सेवक जे आसात ते तेजे घुंबज असले सो कॉल्ड बाबरी जाका म्हणटाले त्याच्या वयर चडले आणि प्रत्येक मनशान आपणाक जमा तशा पद्दतीन तो जो ढाचो आसा पळय तो जमीनदोस करतना पळोवपाचें हें जें आसा पळय तें आमकां मेळ्ळें। म्हणजे खरें म्हणशां जाल्यार इतल्या वर्सांचो ढाचो मजबूत ढाचो कार सेवकांनी सहज रित्या वडयलो। ही जी आसा ती शक्ती मॉब शक्ती आसा पळय जनशक्ती कितें काम करूंक शकता हे थंयसर आमकां प्रत्यक्ष पळोवपाक मेळ्ळें। ताच्या नंतर हें सगळें जालें आमकां
संरक्षणाच्या स्वयंसेवकांक सगळ्यांक एक मेसेज येयली की बेगीनच्या बेगीन तंबून वचा आनी ड्रेस बदला, कारण केन्नाय गोळीबार जावपाक शकता आनी गोळीबार जालो जाल्यार पयले स्वयंसेवकांक टार्गेट, हाफ पॅन्टीन आसलेल्या लोकांक टार्गेट पुलीस करतले अशें लक्षांत आयलें. आमी धांवत 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 त्या तंबून पावले. तंबून कपडे बदलले तर जळी मळीक पुलिसूच दिसताले जे भडीमार लाठीमार करपाक लागले. म्हणजे आनी तंबूंतल्यान आमकां हाकलून दिवपाचो प्रयत्न करपाक लागले. सगळे जळी मळीक पळटा, लाठयो खातात. त्या नंतर आमी गेले, हे सगळें जालें, बाबरी ढांचो पूर्ण ध्वस्त जालो आनी थंयसरली जमीन सगळ्या कारसेवकांनी समतल केली. आनी त्याच्या नंतर ते सगळे कारसेवक करपाक आमकां वातावरण त्याच दिसा सांजचे म्हाजो टर्न आसलो कारसेवा करपाचो. आनी थंय रामललाचे छोटेखानी देवूळ भिंत बांदून आनी टार्पोलीन घालून तंबू वजाचें देवूळ आसा पळय ते बांदपा खातीर जी कारसेवा जाली त्या कारसेवान म्हाजो सहभाग जालो. म्हाका खरें म्हणचें जाल्यार रामललाचे आत्तां इतकीं वर्सां 92 ते आत्तां पर्यंत आतां भव्य मंदिर जाता, पण त्या छोटेखानी मंदिराचें जें आसा पळय ताचें प्रत्यक्ष म्हाज्या हातांनी काम करपाक मेळ्ळें. खरेंच भाग्य आसा. आज राम मंदिर मोठें उबें रावता आनी खरेखर आमी जेन्ना थंय कारसेवा केली आनी ह्या येद्या व्हडल्या आंदोलनान भाग घेतलो त्या खातीर खरेंच बरें दिसता. आनी आज राम मंदिर उबें रावता तें पळोवन म्हाका खरेंच एकदम गौरवान्वित जाल्ल्या भशेन दिसता. त्या वेळार जी देशभक्तीपर गितां म्हणटाले आमी आनी नाचताले, खेळ खेळटाले, भाशणां आयकताले, प्रत्येक गजाल जी आसा ती तकलेन सामकी फिट आसा. तें गीत जें आसा पळय तें इतकें भावनीक असलें, तें गीत म्हणटा म्हणटा रडोंक येतालें. आज सुद्दां कोठारी बंधूंची जे शहीद जाले तांचे याद येयल्या उपरांत आज आनी ते पद याद येता. ते पद आमी म्हणटा आसतना आनी फक्त म्हाका आयकतना सुद्दां म्हाजो उर जो आसा तो बरोवन येयल्लो आसा, तें हांव केन्नाच विसरचो ना.